government is working to spread the development of tourism infrastructure across the state to create new avenues of growth. Government is putting emphasis to develop the state as a hub for meetings, incentives, conferences and exhibition, etc. Goa has also won the National Award 2017 to 2018 for Best State for Adventure Tourism administered by Ministry of Tourism, Government of India. The capacity of Ignite EDC Innovation Hub and Incubation Center and co-working space set up by EDC Limited was expanded in December 2019. Ignite now has 100-seater facility and increased from its original capacity of 78 seats. Goa is the only state in India that has a uniform civil code. Regardless of our religion, gender, caste, Goa has common family law. I would like to appeal to the people of Goa to continue to maintain and foster peace, communal harmony, friendship and unity in the state and country. इतले मजगती फायर डिरेक्टरेटाच्या सुवाळ्यात फायर ब्रिगेडीच्या 2 नव्या फायर फायटर गाड्यांचे मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केले. फायर सर्व्हिसींचे खंय आधुनिकीकरण जावपाचे आसा. Not only in the infrastructure of the building, but the infrastructure with a well-equipped, advanced infrastructure whichever requirement in the state. We always हाडीत आसा. तितूंतलीच आज 2 परत आमी लोकार्पण केले. One in south and one in north. म्हाका दिसता आनीकूय बी अजुनूय बी डिजास्टर मॅनेजमेंट सेल आमकां स्ट्रेंथनिंग करपाचो गरज आसा. ऑन दॅट लायन वी आर वर्किंग. आनीकूय तेंच्या म्हणजे एडवान्स तांकां काही इक्विपमेंट्स जाय. सो बेटर वे एक विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम तांकां तें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा पळय न्ही वॉट एवर तेजी भरलें वयतलें. एक म्हटल्यार ताजे लिगल प्रोसेस जो आसा पळय इट इज देर. So whatever the thing legal process, the process will go on. So it will be recovered म्हणजे आपले हांवें तें सांगलें तुका the legal ताका नोटीस धाडल्या त्या पद्दतीन whatever the things it will happen. फोंड्या राजीव कला मंदिरात हाव इज द जोश ही 150 कलाकारांचो आस्पाव आशिल्ली खासा कार्यावळ जाली. हे कार्यावळीचे लेखन अनिल आत्मा नायक हांणी जाल्यार दिग्दर्शन सुशांत सुर्वे हांणी केला. भुरग्यांनी हो कार्यक्रम पळोवन एक मनान दवरपाक जाय. देशा खातीर आमी कितें तरी करपाक जर दितले जाल्यार देशा खातीर सेवा करपाची आज तुम्ही एकंदर मनान जर प्रतिज्ञा करीत जाल्यार तलवारींनी आज लढपाची गरज ना. आमकां लढपाची गरज आसा ती मनाच्यो भावनेन आमच्या लढपाची गरज आसा ती प्रतिज्ञा घेऊन आज आमी प्रतिज्ञा करूया की देश सेवा ही सगळ्यात श्रेष्ठ सेवा आसा. परत एकदा शांतारुगा देवळाय जे रेजिडेन्सी रहवासी हो एक स्तुत्य असो उपक्रम सगळ्यांच्या मुखार हाडिल्लो आसा. सुशांत सुर्वे त्याचबरोबर आमचे अनिल बाब नायक आणि त्यांचे अध्यक्ष जे आसा संतोष परब त्या बरोबर सगळ्यांना माचयेवली जेणी कलाकार म्हणून आपली उत्कृष्ट अशी भरीव अशें योगदान दिले आसात. फायन टू फायन तुम्ही एक नाट्य कलाकार ह्या नेतान तुम्ही केल्ली कला सादर केल्ली ही खरंच वाखणण्याजोगी आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.